नमस्कार. आम्ही आज हांगा जो प्रोग्राम चालू केला म्युन्सिपालिटी तो गेडा आणि दिवचली नगरपालिका गेडा म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी त्यांचे जे सोलरचे जे कितें आसा सोलर पॅनल म्हणून आमी त्या लोकांक आपयल्ले आसा आणि सोलरच्यो डिटेल्स जी कितल्यो कंपनी आसा मागीर सोलरची स्कीम आणि सोलर आता एनर्जी हे करून लोकांक जाय विकूंक मेळटा सरकाराक म्हणून आम्ही सगळ्यो स्किमी बद्दल संपूर्ण माहिती दिवपा खातीर गौरीश कौठणकर गेडा तर्फे येयल्लो आसा आणि आमचो त्यांचो जो MD आहा तो आता थोड्या वेळान येतलो आणि तो स्किमी बद्दल सांगतलो म्हणून आमी हांगासरल्या खुबश्या लोकांक हें केलें आनी आपयल्या आनी आमी तो प्रोग्राम घेतलो आसा की दिवचलीन जर एक 10 लोक जर करीत जाल्यार खुबशे आमकां फायदो दिवचलीक फायदो गोंयांक फायदो आनी देशाक फायदो. आतां तेणी म्हायती दिल्या की गेडाचे जी स्किमी जी आसा जाल्यार कितले वेट्स तुम्ही बसूंक शकता म्हणजे आपल्या बिला प्रमाणे एक वेट म्हणजे अशें आमचे वेट्साचें हें आसा तशें 3 किलो 1 किलो वेट 2 किलो वेट 3 किलो वेट अशें बिला प्रमाणे आमी कोण कोण ते बसूंक शकता. तेका एका 1 किलो वेटाक सादारणशे 60 ते 70 हजार खर्च येता असो तेणी सांगलेलो आसा. म्हणजे तो 3 किलो वेट आसा जाल्यार 7 ते 21 अशें म्हणजे 2 लाख सुमार खर्च येतलो 60,000 ते 70,000 आणि आता फुडें ते आता हें करपाचो आहा की खंयच्यो कंपनी गेडा कडेन टायअप आसा त्या जाय ती कंपनी त्या मनशांक सिलेक्ट करूंक मेळटा. बाकी तेंची जी कितें आसा वॉरंटी कितले हेजी पॅनलाची ते सगळे डिटेल्स सगळें सांगतलो आनी तुमकां जर जाय जाल्यार जर कोणा कडेन जागो आसा जाल्यार तेंच्यांनी चड पॅनल दवरून ती जी एनर्जी आहा ती गव्हर्मेंटाक विकूं येता आनी आपल्याक पयशे करूं येता. हे सगळे स्किमीचे फूल सांगपा खातीर आमी हाडलेले आसा. आमचे खुबशे लोक हांगा सादारण 50 लोक येयल्या. जर हांगासर अशें केल्यार चडशे जे लोक येयल्या ते सगळे बंगलेवाले येयल्या आनी चडशे म्हाका दिसता सद्या हितून 60% इच्छूक लोक आसा म्हणजे बसयतलेच गॅरंटीड म्हणून ते मुद्दम ते हें करपाक येयल्या ते म्हायती घेवपाक. म्हाजें अशें मनान आसा की जे कितें आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे पंतप्रधान मोदी जी आमकां स्किमी केल्या म्हणजे इलेक्ट्रीक स्कूटर वापरा म्हणून इलेक्ट्रीक 4 व्हिलर वापरा म्हणून सोलर कुकर वापरा म्हणून मागीर जी सोलर पॅनल घरा कडेन बसया म्हणून हितूलोच एक हो भाग. आयज हांगा बिचोले म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन श्री विजय कुमार नाटेकर यांनी हांगासर आमकां आमंत्रण केल्लें. सोलर रूफटॉप PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हेच्या अंतर माहिती दिवपाक. सो तेणी तेंचे सगळ्या कावन्सिलर्स बाकीचे वॉर्ड तेंचे बाकी एरियेचे हांगातले बाकीचे मेंबर्स बाकीचे कोण रेजिडेन्शियल कंज्युमर तांकां सगळ्यांक हांगा आमंत्रीत केल्ले आनी म्हायती दिवपाक लागून PM सूर्यघर मुफ्त बिजलीचे आमी गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी मार्फत आमी हांगासर प्रेजेंटेशन दिलें. तांकां सगळी म्हायती दिली की तितून कशें इन्स्टॉल करपाचें ते कितें फायदो कितें जाता कितली सबसिडी मेळटा ताका कितें फायनान्शियल ऑप्शन कितें आहा ताका आनी तेजे पेबॅक पिरियड कशें जाता कशें ऑपरेट करपाचें कशें मेंटेन करपाचें कोणा कडेन इन्स्टॉल करून घेवपाचें हेज्या बद्दल सविस्तर सगळ्यांक म्हायती दिल्ली आसा. आनी जे लोकांची कितें जे क्वेश्चन्स आसा तेजे सगळ्यांचे आमी हांगासर आन्सर केल्ले आसा आनी लोकांचो खूब हांगासर बऱ्या पैकी हांगासर रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आसा. सो त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता आनी अशीच आमी हांगासर अशे प्रोग्राम हेच कंटिन्यू करतले अशेंच सगळ्या म्युन्सिपालिटीन पंचायतीन आनी ऑल ओवर गोवा अशें प्रमोट करतले हे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेचे. ह्या योजने अंतर्गत कितले हांगासर बिचोले तालुक्यान कितले कंज्युमर्स आसा? कंज्युमर इलेक्ट्रिसिटी कंज्युमर काय सोलर इन्स्टॉल केल्ल्या बद्दल सोलराचे सादारण हांगा बिचोले तालुक्यान 20-25 तरी आसा जे रेजिडेन्शियल कंज्युमर आहा जेणे ऑलरेडी सोलर इन्स्टॉल बसयल्ले आसा आनी जे वापरता आनी सरप्लस आहा ते इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडाक दिता. सो तांकां तेजो भरपूर फायदो मेळ्ळो आसा आनी तेंचे बिलींग ऑलमोस्ट तेंचे 0 बिलींग जाल्लें आसा. फक्त ते मिनिमम चार्जीस कितें आहा पळय बिलाचे जे रेंट ते सद्या ते पे करता. पूण अजून मेरेन ह्या हितून सोलर एनर्जी यूज करपाक लोक अजून फाटी चड फुडें सरना हेजें कारण कितें? कारण म्हटल्यार आमचे गोंयचे टॅरीफ तुमी जे पळयशी जाल्यार पयले 100 युनिट ₹1.90 आहा. जे बाकीच्या स्टेटीन जर वयशे तुमी नेबरींग स्टेट चड पयस नाका तर महाराष्ट्र घ्या कर्नाटका घ्या त्यांचो स्लॅब आसतलो ₹5 ते ₹6 स्टार्ट जाता. सो ह्या कारणाक लागून म्हणजे ते बाकीचे स्टेट खूब कित्याक फुडें पावल्या की तांकां हेजो
खबर आसा की पेबॅक पिरियड कित्याक आयज 5 रुपया 100 युनिटाचे 500 रुपया भरचे पडटा तांकां जाल्यार आमकां 100 युनिटाकूच 1 रुपया 190 रुपया भरचे पडटा हें मुख्य म्हणजे सादारण पेबॅक पिरियड जावपाक खूब टायम वयता म्हणून हांगासर आतां आमी ही योजना तयार आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंटूय ताका सबसिडी दिता आनी तितून स्टेट गव्हर्मेंटूय ताका टॉप अप करून आनी आपली सबसिडी ॲड केल्ली आसा.